मोगाळ भाव भयणांनो, आयचो विशय जावन आसा देव जावन आसा आत्मो आनी त्या देवाक स्वतान आनी वतम्यान आर्गां मोहिमा दिवची. आतां एक खबर सांगता पयत पुस्तका वयल्यान. जें कितें सांगता तें सगळें पयत पुस्तका वयलें. पयत पुस्तका भायर हांव कांय उलयना. तर एक दीस जेजू एक वाटेन वयतालो. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4. ते सामरिया गांवांतसून वयतालो. वयता आसतना थिंगा ताका एक बांय मेवली. तर ते बांयकोड तो रावलो आनी थिंगा एक ते बांयकोडे उदक भरपाक येयली. एक बायल बांयकोड उदक भरपाक येयली. आनी तेन्ना जेजूचे जे आपोस्तल आहले ते कितें जेवण हाडपाक बाजारांत गेले ते हातोल म्हणून. आनी मागीर जेजून कितें केलें, हे बायले कडेन सामर्थ्यन बायल आयली. ते बायलेक म्हणलें, म्हाका इल्लें उदक दी पिवपाक, म्हाका इल्लें उदक दी. ते बायलेन कितें म्हणलें, तूं अहें म्हाका कडेन उदक मागूं शकता. जेजूक पत्नी म्हणली ते बायलेन. कित्याक त्या तेंपार जिवसां मदें आनी सामर्थ्यन लोकां मदें खूब अंतर आहलें. जिव्स हे आपणाक सारके पवित्र आनी व्हडले म्हूण चिंतताले. आनी सामर्थ्यन म्हणल्यार ते आतां आमी कशें करून ते इंडिये भितर तुमी जाण आसतले, एक व्हडली जात आनी मार चामराची धाकटी जात हे भाशेन डिफरन्स कोत्ताले. पूण डिफरन्स केदींच कोच्ची ना. आमी जेजू मदें कोण व्हडलो न्हू कोण धाकटो न्हू, सगळीं एक. तर तेन्ना तो सामर्थ्यन लोक म्हणल्यार तो पातकी लोक अशें चिंतताले. आनी तेंचे सावडीक पासून तेंचे लागींच वचना आहले. तेंकां आनी कांय संबंदूच नाहलो. देखून ती बायल म्हणटा, तूं म्हाका अशें कशें उदक मागूं शकता. तेन्ना त्या वखदार जेजू तेक म्हणटा, उस्तरे जर तर तुका देवाची देण्याची खबर आसलेली आनी जर तर तुका खबर आसलेली तूं कोण उलयता तुवें ताका अडकलें जाल्यार, तूं जर जाण आसलेली तुका कोण उलयता तो कोण तो जाल्यार तूं ते कडेन तें मागता हाली आनी तो तुका तें जिवें उदक फावो कोत्ता आहलो. पळय ही देवाची उतरां. मागीर ती कितें म्हणटा, ती म्हणटा तर तूं आमचो पुर्वज जाकोब तेज्याक व्हडलो काय कितें. ही बांय जावन आसा जाकोबाची. खरीच ती बांय जाकोबान आपल्या चेड्याक जोसेफाक दिल्ली आसता. तेन्ना तूं कितें तेज्याक व्हडलो जाकोबाचो व्हडलो. आमचे पुर्वज जाकोब ते सगळे बांयचें उदक पिले, तेजी जनवरां सगळीं कॅटल सगळीं आहली ती तेजें उदक पिलीं. मागीर त्या उतराक जेजू जबाब दिता. जेजू म्हणटा, पळय बाय चय, जो कोण हे बांयचें उदक पिता तो सदांच ताणें येतलो. आनी जाका हांव उदक दितां तो जिवितांत केन्नाच ताणें येवपाना. तेजे भितर ती एक व्हांवती जोर जावन व्हांवतली. तें उदक सदांच व्हांवत आसतलें. एक व्हांवती जोर तेजे भितर एक व्हांवती जोर जातली आनी ती सासणाची जिविताची जोर जावन आसतली आनी तुजे भितर ती सदांच व्हांवतली. हें उतर सांगता जेजू तेक. ती म्हणटा, अशें तशें जाल्यार तें उदक म्हाका दी. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, बरें वच आनी तुज्या घोवाक घेवन यो. मागीर ती कितें म्हणटा,
म्हाका घोव ना. तर जेजू म्हणटा सारकें, तुका 5 जाण घोव, आनी जो तुजो आतां कोण आहा तो तुजो घोव न्हू. ही बायल सारकी अजाप जाता. अरे, म्हाजें सगळें सांगलें. म्हाका दिसता तूं प्रवादी, देव म्हणया रे. आतां हे जिवे उदकाक आनी बारीक नियाळ करया हो एक धाकटो आनी एक तितून हें कोत्ता. हे जिवे उदकाक आनी तेज्या घोवाक आपय म्हूण सांगलें. कित्याक? कितें गरज आहा? जिवे उदक तेज्या घोवाक आपय म्हूण सांगलें. हो आतां कसो देव रोल प्ले कोत्ता हें तुमकां सांगता. ते मागीर आतां तेजे मुखार या आमी. तेन्ना तुज्या घोवाक आपय म्हणटा, ही बायल सारकी आबूज जाता आनी ही कितें म्हणटा, तूं प्रवादी. तुका दिसनाय तुवें आमचे पुर्वज जे आसले ते सगळे आमी दोंगरार देवाक पुजा कोत्ताय, देवाक आर्गां महिमा दिताय. आनी तुका दिसनाय तुवें वचोन ते जेरुसलेम देवळा भितर वचोन तुवें थिंगा लोकांक सांगपाचें आनी थिंगा वचोन जेरुसलेम देवळा वचोन तुवें पुजा करपाची देवाची. चोय, ते बायलेन मानून घेयलो जेजूक. कितें म्हणोन, तूं खरो देव म्हणया रे, तूं प्रवादी, तूं देवा कडच्यान येयलोलो. तें मानून घेयलें, एक्सेप्ट केलें. आतां हें कितें सांगपा सोदता? जाणा जावं म्हाज्या मोगाळ पावपा ना. जेजून हो टॉपीक कित्याक काडलो? कित्याक तुज्या घोवाक आपोवन हाड म्हूण सांगलें? कित्याक? तेण मागलें कितें? तें जिवें उदक म्हाका दी. म्हणल्यार तें जिवें उदक म्हणल्यार तो पवित्र आत्मो म्हाका दी म्हूण मागता. ते अंडरस्टँड जावन घेयात. तो पवित्र आत्मो ती म्हणटा म्हाका दी. जेजू म्हणटा तुका जर पवित्र आत्मो जावो जाल्यार तुजें अंतस्करण लींप आसपाक जाय. भितरली हांडी क्लीन जावपा जाय. तेन्नाच तितून तें पवित्र उदक रोखोवपा जाता. ती हांडी आख्खी धटी आहा, तें पवित्र उदक तितून कशें रोखयतलो म्हाका तूं सांग? तर जेजू म्हणटा तुका कांय करपाक गरज ना. तूं त्या ल्हान भुरग्या भाशेन त्या ल्हान भुरग्याचेर नियाळ माराय. कितेंय जाल्यार आपणाक उबार म्हूण दोनूय हात वयर काडटा. सारकें न्हू? तशें हात वयर काड. तें सगळें कितें करपा तें हांव कोत्तां. हांव ती हांडी लीप कोत्तां, सगळें कोत्तां. फकत तूं रिपेंट जा. मानून घे हांव पातकी म्हणोन. अंतस्करण काडटा तुजें सगळें निवळ नितळ निर्मळ करपाचें. तें सगळें जेजू कोत्तलो. मानून घे. नितळ देवाक जेजूक सांग, सायबा जेजू हें सगळें निवळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर. त्या ल्हान भुरग्या भाशेन हात वयर कर. म्हाका कांय ना जेजू, हांव कांय न्हू, सगळें तूं, सगळें तुजें. आनी तुजें जावन दी. लेट दाय वील बी डन. तुजी इच्छा म्हाज्या जिवितांत पूर्ण जावं दी. सगळें तूंच म्हूण. म्हाजें इल्लें कितें आहा म्हूण तुवें जर तुका घट धरलें, ती हांडी क्लीन जावंक शकपा ना. ती हांडी पयलीं क्लीन जावपा जाय. आनी जेजून सांगलें, जेजून हो टॉपीक काडलो, वचोन तुज्या घोवाक आपोवन घेवन यो. आनी तेण सोच सांगलें. तें क्लियर केलें. तें पयलें क्लियर करून कितें आमच्या जिवितांत चूक जाल्यार, मिस्टेक जाल्याय, जिवितांत सगळो मनीस पातकी. पवित्र पुस्तक सांगता, पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्युमन बिंग्स आर लायक फिल्थी रॅग्स. ह्या संवसारा भितर जितले मनीस येयले ते सगळे लायक फिल्थी रॅग्स. चोय, ते प्रमाण जेजून कितें केलें, तेक मागीर सांगोन तेजे भितर कितें आहा तें सगळें क्लीन करून मागीर तें फावो. तें जिवें उदक बेश्टें मेवना. पवित्र आत्मा बेश्टो मेवना. पवित्र आत्मा तुजे भितर येवन बसता जाल्यार तुजें अंतस्करण लीप आसपाक जाय. देखून पयलें तें सगळें आपोवन हाड, हें कर तें कर, सगळें क्लियर करून तेक दाखोवन आतां मुखार या. मागीर ती कितें म्हणटा, आतां तुमकां कळ्ळें न्हू? सिंपल
देखूनच ती फोट मारता वो सोत उलयता. आपली मिस्टेक मानून घेता वो ना, पयलीं तें सगळें क्लियर करपाक लायलें. आनी तेणें सोत सांगलें, कोण ना, म्हाजो घोव ना. आनी जेन्ना सांगलें ती रागारूय जावंक ना, सगळें मानून घेयलें. आनी वयल्यान आनिकूय तेणीन ताका सारकें वचून गांवांक पेरगांव केलें तें, हो देव म्हणया रे, हो देव म्हणया रे, हे भाशेन. सो तें पयलीं जेजून सगळें एक्सेप्ट करपाक लायलें. ते भशेन आमी एक्सेप्ट करपा जाय सगळें. तूं म्हाजो सोरवंडार, तूं म्हाजो राखणदार, तूं म्हाजो पिकोवणदार. तुजे भायर म्हाज्या जिविता भितर ती आदार आनी मोहीम ती तुजे शिवाय आनी कोणाकूच ना, कोणूच हकदार ना, तूं तो जीव देव तो हकदार. हें सगळें मानून घेवपा जाय. म्हाजें जिवीतूच तूं म्हणून जेजू मानून घेवपा जाय. तेन्नाच तें सगळी ती हांडी भितरली आख्खी क्लीन जाता, तें डेलिव्हरन्स तुका मेवता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ती बायल कितें म्हणटा, म्हाका दिसता तूं प्रभा तुवें वचपा न्हू, आमचे पुर्वज सगळे त्या दोंगरार आमी त्या दोंगरार वचून पुजा कोत्ताय. आमी सगळे पुर्वज आमी त्या दोंगरार वचून पुजा कोत्ताय. आनी तुका दिसना तुवें वचून त्या देवळा भितर वचून पुजा करपाची म्हणून. जेजू सांगता चोय, वस्तू रे बाय म्हणटा ताका. काय बरें कितें मोगा उतर तें. बिलीव मी, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21. म्हाजेर हांव कितें सांगता म्हाका ट्रस्ट कर. हांव तुका सोत सांगता, म्हाका ट्रस्ट कर. द आवर इज कमींग, तो टायम येतलो आनी तो टायम येयलो when you shall worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. तुम्ही बापायक, आबा बापाक न्हय म्हूण त्या दोंगराचेर, न्हय म्हूण त्या देवळा भितर ताका बुजवण दितली, आर्गां मोहिमा दितली, तेजी पुजा कोत्तली. न्हय म्हूण त्या दोंगरार, न्हय म्हूण त्या देवळा भितर. जाणा जावशाय व्हेरी इम्पॉर्टंट. यूज सामर्थ्यान, use samarthan worship what you do not understand. We worship what we understand, for salvation comes from Jews. So तुम्ही सामर्थ्यान, तुमकां खबर ना तुमी कोणाचें वर्शीप कोत्ताय आनी तुमी कितें कोत्ताय तुमी नकोय. पूण आमी जिव्स आमी जाणाय तुमकां साल्वांसा मेवता जिवसां कडच्यान. आनी जेजू जिव्स, जेजू कडच्यान तुका साल्वाशन. जेजू ओपाऱ्यान उलोवप, जेजू सगळें ओपाऱ्यान उलयता, इनडायरेक्टली उलयतालो. आनी जेजू क्लियर सांगता, तो टायम येयलो, तो टायम येवपाचो आहा. चोय मुखार सांगता, but the hour is coming and indeed already is here. तो टायम येतलो आनी तो टायम हिंगाच आहा म्हळ्यार जेजू सांगता. तो टायम म्हळ्यार तो जेजू जावन आसा. तो टायम येयलो आनी तो टायम हिंगाच आहा, तुजे फुडें आहा. जेन्ना हांव कालवेरी फोर्साचेर तें फारीकपण दितलो तुमी सगल्यांचें, तेन्ना सावन सगळें पोन्नें काबार जातलें. तुमी सगळीं नवीं रचना जातलीं जेजू भितर. आनी तो सगळें तेजे उपरांत पयलीं कितें ती पातकां केलीं, पयलीं कितें तें फातराक वर्शीप केलें, पयलीं कितें मुर्तेक वर्शीप केलें, कोणें झाडाक वर्शीप केलें, तें सोरपाक वर्शीप केलें, पयलीं कितें केलें न्हू तें सगळें काबार. आतां सगळें नवें जावन येतलें नव्यान. आनी तो टायम जावन आसा. हांव जेजू सांगता, हांव तो टायम. चोय हिंग कितें सांगता चोय, but the hour is coming and indeed already is here. तो टायम येतलो आनी तो टायम हिंगाच आहा, तुजे फुड्यानूच आहा. आपूण तो हिंगाच आहा तुजे फुड्यान. when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. आनी खरो देवाक बुरजून दिवपी, देवाची पुजा करपी, देवाक आर्गां मोहिमा दिवपी, खरो देवाची भक्ती करपी, खरो भक्तिवंत, देवाक खरो आर्गां मोहिमा दिवपी, खरो देवाचो कोण मोग करपी, तो खरो कोण, खरोच जो कोण म्हाजो मोग कोत्ता, खरोच जो कोण म्हाजी भक्ती कोत्ता, खरोच जो कोण म्हाका आर्गां मोहिमा दिता, खरोच जो कोण म्हाजो आहा, तो म्हाजी कशी भक्ती कोत्तलो, भुजपी कसो बुजतलो देवाक, कसो पुजा कोत्तलो, कसो आर्गां मोहिमा दितलो, वतम्यान आनी स्वतान. बाबा ही हांव म्हाजी सांगना, देव सांगता. देव सांगता जेजूच्या उतरान जेजून सांगलां, जेजून उलयलां. जेजू म्हणटा पळय,
true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for that is the kind of worship the Father wants. तसलेंच तेच भाशेन तुमी देवाक अर्घ मोहिमा दिलेलो जाय, तेच भाशेन देवाची भक्ती केलेली जाय, देवाक तुमी तेच भाशेन भुजलेले जाय, पुजा केलेली जाय देवाची, तेच भाशेन जाय जेजू म्हणटा. आनी तेच भाशेन देव बाप एक्सेप्ट करता, तेच भाशेन देव बाप मानून घेता. आनी तीच अर्घ मोहिमा आमी दिताय ते देवाक, ती देवा फुड्यान वयताय. देवाक देव ती सगळी आयकता, देव हुशाल जाता. मागीर मुखार कितें म्हणटा वर्स 24 भितर, चॅप्टर 4 वर्स 24, जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 मुखार कितें म्हणटा पळय, मोलादीक सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. देव जावन आसा वतमो. God is spirit, and those who worship God must worship in spirit and truth. देव जावन आसा वतमो, आनी जी कोण देवाक अर्घ मोहिमा दिताय, देवाची पुजा कोत्ताय, तेंच्यांनी देवाक वतम्यान आनी स्वतान देवाक अर्घ मोहिमा दिवचें. कितलें मोलादीक न्हू मोगाळ भाव भयणांनो, चोय जाण जाय खरोच देव जावन आसा वतमो. म्हाज्या जिवितांत म्हाज्या देवान इतलें चेंजीस हाडलां, आनी त्या देवान आमकां दाखोवन दिलां आपूण वतमो जावन आसा म्हणून. पयलू आमी सगळें ते मुर्त्यांक हेंकां तेंकां अर्घ मोहिमा दिताले, आनी हांव खरोच मुर्तेक चयतालें अशें करून सामको तोच देवूच म्हणटालो, मुर्ती भितर देवाक सोदतालो हांव फोट मारना म्हाज्या बोगाळ. आजून म्हाजे जायते गोंयकार भाव सावथ लोक मुर्त्यां भितर देव आहा म्हूण चिंता, पूण हांव चिंतालो, हांव स्वत उलयतां आनी हांव चयतालो तितून. आनी देव म्हाका तेका चयत 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 तेका नियाळ कोत्तालो, फोटवाक चयत चयत नियाळ कोत्तालो. देवान म्हाजें जिवीत आख्खें बदल्लां, जिवीत चेंज केलां म्हाजें आख्खेंच. खंयच्याच मुर्ते भितर देव ना, खंयच्याच फोटवा भितर देव ना. देव जावन आसा खरोच वतमो, जाणा जावशाय. आनी पळय आमी वयताय इगोर्जेन वयताय, आमच्या वचपाची तुजी पळय जावन तुजें राज आमकां तुजें सर मान बरी करूंक बी सर स्वत म्हणटा देव सर जर बापाक अरे कितें म्हणटा, कितें कोत्ता, कितें म्हणटा बाबा, तें आमच्या अंतस्करणा भितरल्यान सारकें काळजांसून येवपा जाय, भितरसून येवपा जाय. आनी म्हणटा आसतना ते देवाक नियाळ करपाचो, नियाळ करीत म्हणपा जाय. तो वतम्यो नियाळ करपा जाय, तो वतमो देवाच्या पांयां कडेन लोवोंक जावो. हो देवाचो वतमो, देवान दिलेलो वतमो. आनी जेन्ना पवित्र वतमो येता तो आमचे वतम्या भितर मिक्स जाता, मिस्त्रात जावन आमच्या वतम्याक आपणा भितर आपल्या गोपांत घेवन आपल्या भितर मिक्स जावन एक वतमो जावन बसता. पयलो आमचो वतमो आसता, जेन्ना पवित्र वतमो येता तेन्ना सारको आमचे भितर मिस्त्रात जावन आमच्या वतम्याक आपणा गोपांत घेवन आपूण एक वतमो जाता. ही आमी जशीं घोव बायल कसो एक वतमो म्हणटाय, तशें आमचें रिलेशन देवा कडेन घोवाची बायलेचें रिलेशन कशें आसता ते भशेन म्हाजे मदें देवा मदें आनी कोण येवं शकना. हांव आनी म्हाजो जेजू जशें घोव बायलांचें रिलेशन कशें आसता, सेम टू सेम रिलेशन. हांव आनी म्हाजो जेजू जाण एकल्याचो, हांव म्हाजो देव, हांव म्हाजो वतमो आनी देवाचो वतमो एक वतमो. घोव बायलांचो कसो एक वतमो म्हणटाय न्हू ते भाशेन एक वतमो जावन आनी होरोच देव. आनी जो मनीस पयलो हांव सोदतालो देवाक हिंगा तिंगा हितून तितून ना, खूंय देव तुजे भितरूच आहा. आमी क्रिस्तांव, आमी देवाचें हाजीरपण घेवन भोंवताय. क्रिश्चनिटी म्हणल्यार कॅरींग द प्रेजन्स ऑफ लिवींग गॉड. तें देवाचें हाजीरपण घेवन भोंवप क्रिस्तांवपण म्हणल्यार. देवाचें हाजीरपण, तें देवाक आमचे भितर आमी घेवन भोंवताय. चोय केद्या वेळार देवान आमचेर बेसांव घायलां, तो जिवो देव आमचे भितर. जाण जायत तीं फळां आमच्या जिवितांत लागपाक जायीं, त्या झाडाक ते फळां लागपा जायीं.
व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आमी कितें कोत्ताय तें आमी जाणा जावपा जाय. शो ऑफ न्हू, नाटकां न्हू, सगळें वतम्यान कर. आनी आमी वतम्याचें जिवीत जियोंक जाय. आमी जावन आसा वतमे. आमी जावन आसा वतमे. वी हॅव टू डाय फॉर आवर सेल्फ. ही कुडीक आमी मरपाक जाय आनी वतम्यान जिवीत जियोंक जाय. मोगाळ भाव भयणांनो, जाणा जायत, वतम्यान जिवीत जियोंक जाय. आमी जावन आसा वतमे. आनी जर तुमकां आनीक हेजे वयर कितें डिटेल जर जाय, म्हाका जाय तें हांव म्हाज्या मोगाळ भावाक सांगतलो. जाल्यार तुमकां आनीक कितें डिटेल जर जाय, आनी कितें सन्मीक घेवपा सोदताय, प्लीज म्हाका कॉल करा म्हाज्या नंबराचेर 0744 8321 029. हांव तुमकां सोत सांगता. हांव आशा येता तुमकां सांगपाक. देवान जेजून म्हाका सांगलां, सांग म्हणून सगल्यांक. आनी चोय, आमी जावन आसा देवाचें मंदीर खरेंच. आनी देवान आमकां आपल्या तें जेरुसलेमाचें हें कोण तो सोलोमन तें मंदीर बांदलेलें, तें सारकें आमचे भाशेनूच तेणें मंदीर बांदलां. तें तुमकां हांव दुसरे व्हिडियो भितर सांगतलो. नाल्यार हो व्हिडियो बेश्टोच व्हडलो जातलो आनी लोकां कडेन पासियेंस ना, टायमूय ना आयज काल. आं, देवाक टायम दिवचो. आनी खरेंच देव आमचे भितर जियेता. देव जावन आसा वतमो आमचे भितर जियेता. वी आर द टेंपल ऑफ हॉली स्पिरीट. आमी देवाचें देव मंदीर जावन आसा. आनी हें देवाचें मंदीर. आनी हें कशें देवाचें मंदीर, आनी सेम टू सेम आमचे भाशेनूच तें जेरुसलेम टेंपल बांदलोलें. कशें बांदलां आनी तें आमकां आनी तेका कशें सर्व कोत्ता तें हांव दुसरे व्हिडियो भितर तुमकां एक्सप्लेन जाता. सो हांव म्हणटा तुमी बारीक उतरांचेर नियाळ कोत्तली. Until unless you born again, you cannot see the kingdom of God. तो पवित्र आत्मो तुजे भितर येवपाक जावो, तुजे भितर आसूंक जावो. Until unless you born of water, so उदक म्हणलें, until unless you born of water and spirit, you cannot see the kingdom. तूं स्वर्गीचें राज केदींच चोवंक शकना जे पर्यंत तूं उदकान आनी वतम्यान जोलप घेयना. तो पवित्र आत्मो तुजे भितर येवंक जावो, तुजे भितर आसूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्यान तुका चलोवंक जाय. तो बोर्डींग पास तुकोड आसलो जाल्यार तूं फ्लायट बोर्ड कोत्तलें. त्या फ्लायटीचेर तूं चडटलें, ती टिकेटूच तुकोड ना. फ्लायट टिकेट तुकोड ना. ती टिकेट पवित्र आत्मो. ती टिकेट ना, ते प्लेना भितर तूं बसोंक शकना आनी ते स्वर्गींच्या राज्या भितर तूं वचोंक शकना. बेश्टो आमकां पवित्र आत्मो आहा, हांवें बॅप्टिजांक गेलो, म्हाका पवित्र आत्मा ना. मोगाळ भाव भयणां, कन्फ्यूज जायना कांय. जाण जाय, तुजें नांव वयर ते बुकाचेर बरयलेलें आहा का चोय, सासणाचें जिविताचें बूक तें वयर आहा तो. स्वर्गीच्या राज्यांत वयर तो बूक आहा. त्या बुकाचेर जिविताचें बूक त्या बुकाचेर तुजें नांव बरयलें आहा. तुकोड पवित्र आत्मो आहा. आनी हो दुसरो विशय फक्त आनी एक दुसरे व्हिडियो सांगतलो. पवित्र आत्मो आसलेल्या मनशाचो बिहेवियर कसो आसता आनी तुवें कशें वळखोचें पवित्र आत्मो म्हाजे भितर आहा वो ना तो. सिंपल. तें हांव दुसरे व्हिडियो विशय सांगतलो. आयज मागतां देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हेजी सन्मीकाय तुमकां मेवपाक, सन्मीकाय देवा कडेन मागाय. हें इतलें इजी न्हू. चोय, 2 तिमोथी चॅप्टर 3:7 सांगता. ते जायत जाण ट्राय कोत्ताय, खूब भाशेचे मनीस आहाय समोवपाक, ओर डिफरंट ते मनीस डिफरंट भाशेचे. पूण तेंकां ती देवाची जाणविकाय हें जायना. बट दे नेवर अरायव एट द नॉलेज ऑफ ट्रूथ. ते केदींच ती देवाची जाणविकाय परते पावोवंक शकनाय जे पर्यंत जेजू जावन आपूण जावन तेंच्या मुखार उक्तो जायना, थंय जेजू दिश्टी पडना. वा नांव जेजूक ते केन्ना समजूंक शकनाय. ते सोत जेजू जावन आसा ते सोत. तें जिवितान ती वाट ते जेजूक ती समजूंक शकता न्हय. ते आमी जेजूक मागपा जाय. पयलें ती हांव कितें उतरां सांगता तेजेर नियाळ कोराय. काळजांसून वाऱ्यार ना. वाऱ्यार तूं चिंतपा लागलो, बेश्टें आयकलें, ह्या कानान आयकोन त्या कानान सोडलें
ना, केदींच कांय मेळपाना, शेणटलो. तूं जाय तेका व्हडलो दोतोर, तूं जाय तेका व्हडलो फिलॉसॉफर, तूं व्हडलो मानादीक मनीस जायत, करोडांनी पयशान मिलियन तुका आसोत, पूण तुका पवित्र आत्मो ना, तूं फिनीश, तूं शेणलो. आख्खो संवसार तूं जिखलो जायत, पूण एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द तुजें तूं मरता तेन्ना जर तुजो आत्मोच तूं हारोवन बसलो, तें सारकें. तुका जेन्ना तूं आत्मूच तुजें तूं हारोवन बसलो, तुवें जिवितांत सगळेंच तूं हारोवन बसलो, फिनीश, तुजें कांयच ना. देखून मागता देवान तुमचेर आशिर्वाद घालून दी, ती संदी काय तुमकां मेळोवन दी. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्रेज द लॉर्ड. आमेन.